चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणकामती कार्यावळीक तुमकां समेस्तांक माये मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. आयज हांव ह्या लंडनच्या शारांत आसा, सावथ हॉल हांगासर म्हज्या बरोबर थोडे तियात्रान वावुरपी तियात्रिस्ट जावं थोडे बरोयणार तातूंत वावर करपी कलाकार म्हज्या बरोबर आसा. म्हणटच तांच्या लागीं थोडी भोव भासाभास करून तांचे विचार तांचो वावर हांव तुमच्या मेरेन हाडपाचो प्रयत्न करतां. म्हज्या मुखार तुमकां दिश्टी पडटा मार्क सिल्वा. हो इगोर्जेंतल्यान आपलो वावर मुखार वता आसतना जायत्या तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक तो आपल्या हातांचेर खेळयता. म्हणटच ताच्या लक्षान आमी जाणा जावंक सोदतात की पयले सुवातेर तुका येवकार. तुकाय बीन आनी देव बरें करूं तियोतन बाब, तुवें म्हाका ह्या तुज्या शोवांत आपयलो म्हणून. पळय, खरें म्हटल्यार ह्या युथा मदें जावं ह्या तरणाट्यां मदें जावं माणकुल्या मदें तूं कसलो वावर कोत्ता? हांव इगोर्जेंत यूथ कॉर्डिनेटर म्हणून काम करतां. त्या प्रमाणे हांव प्रेजिडंट यूथ गोवन एसोसिएशन ह्या एक धाकटी संस्थेचो. आमी भुरग्यांक आदार दिवंक आनी भुरग्यांच्या पेरंट्सांक आदार दिवंक वावर करता. म्हणटच हातूंतल्यान समाजीक वावर करता आसतना सांस्कृतीक कार्यावळी वय दोनी आमी पास्टरल आनी ते प्रमाणे ज्यो कम्युनिटी इंटरेक्शन आसता त्यो सगल्यो आमी सवलत्यो भुरग्यांक दिवपाक वावर करता. खूब बरें दिसता, कारण तुजे बरोबर थोडे भुरगे आसात तांचे आनीक आमचे बरोबर सॅबी ह्या खिणांत हांगासर हाजीर जाला. म्हणटच ताचेय विचार हांव आयकून घेवपाचो प्रयत्न करतां. सॅबी आमचो एडवायजर जावन आसा. सो आमी भुरगीं सगलीं चडशीं आमच्या पंगडांत आसा तीं भुरगीं, पूण आमकां एक मार्गदर्शन दिवपाक सॅबी आमकां सदांच सपोर्ट करता आनी आमकां सदांच तो बरी एडवायस दिता. सो सॅबी इज द रायट पर्सन म्हणपा आता आमी. पळय, आतां ह्या खिणांत जशें मार्क सिल्वा सांगतालो तसो आमचे बरोबर ह्या खिणांत सॅबी कुलासो खरेंच आयच्या कार्यावळींत येवकार दिता आसतनाच ह्या भुरग्यांक जे इगोर्जांनी जावं तियात्रांनी जावं सांस्कृतीक मळार वावुरतात तांकां तूं कसले नदरेंतल्यान पळयता? तियात्रान बाब, पयले सुवातेर तुका देव बरें करूं म्हाका ही संदी दिली म्हणून उलोवपाक. तशेंच हांव आमचो चॅरमॅन जो एसोसिएशनाचो आसा मार्क सिल्वा, ताकाय चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ताणें हो म्हाका एडवायजराचो जागो दिलो. ताणें म्हाका दिसता भरपूर उतरांनी म्हजो कितें म्हणटा तो एक बायोडेटा कसो सांगला, पूण आमी जाता ते प्रमाणे तांकां हेल्प करता. आतां भुरग्यांक म्हणल्यार तियोतन बाब, आमी आदल्या काळार आमचें एक भुरगेंपण आसलें. आतां तें चिंतल्यार आतांचें भुरगेंपण म्हणटा तें जायतें बदललेलें आसा. म्हणजे जशें एक हो संवसार आतां टॅक्नोलॉजी ड्रिवन जाल्लो आसा. आदी म्हाका उगडास आसा, हांव शॉरांव गांवचो, वन ऑफ द म्हणूं येता थंय बिगस्ट आयलंड इन गोवा. आमी एक एक्टिविटी करतले जाल्यार स्पॉन्सर हाडपाक आमी भरपूर चलून बसून भोंवताले. पूण आतां कितें जालां, आतां टॅक्नोलॉजी ड्रिवन आसा. जायते भासांनी तुका तुज्यान मांडपाक जाता जें तूं कितें करूंक सोदताय तें. पूण म्हाका दिसता हो गोवन यूथ एसोसिएशन जो घडून हाडला आनी जी कमिटी आसा तांचो हो एकदम एक बरी आयडियर म्हणूं येता जें फुडें हाडला. कित्याक जायत्या तरणाट्यांक आयज गरज आसा ह्या हातून येवन भाग घेवपाचें. जाल्यार जांचो जे इनिशिएटिव्स आसात ते म्हाका दिसता एकदम बरे मांडलेले आसात. फकत माय पायचोय सपोर्ट ह्या इनिशिएटिव्सान जाय.
आनी तांचोय तेंको जाय तेन्नाच हें पूण आयज पासून ज्यो थोड्यो भोव कार्यावळी केल्यात त्यो तुज्या नदरेंतल्यान त्यो कश्यो आसल्यो? एकदम बऱ्यो आसल्यो. म्हाका दिसता एक नोव्हेंबरान आमी तेन्ना तर एसोसिएशन जावन आसलें, पूण तेन्ना सावन जो मार्क आसा तेन्ना एक तियात्र एक डायरेक्ट ताणें केल्लो जो जॉयर परोडा हाणें बरयल्लो. पूण तातूंत चडशे न्यू फेसीस आनी यंगस्टर्स हांगा बसलेले जायते जाण आसा, जशे किंग्सली, बर्नीस, तांच्यांनी भाग घेतलेलो आनी दुसरे यंगस्टर्स आसले. आनी बरें दिसलेलें की वेल नोन तियात्रीस जे आसात तांच्यांनी आमकां सपोर्ट केल्लो, जशें कांतारा म्हणून, आनी एकदम बरें जाल्लें. आनी ताजे फाटल्यान म्हणूं येता आतां जायत्यो एक्टिविटीज मांडलेल्यो आसा, जशे ग्लोबल गोवा डे येता, तातूंत हें फुडें व्हरपाक, हें प्रोमोट जावपाक, हें यंग टॅलंट हो एक आनी एक इनिशिएटीव्स आसा. तशें जायते इनिशिएटीव्स मांडलेले आसा. म्हाका दिसता फुडें तूं उलयतलो म्हाका कोणें तेन्ना तो ह्या जोम्याचें विजन आनी ताजे वॅल्यूज कितें तो जेरूल तो आनीकूय तुका सांगतलो. सभी देव बरें करूं. देव बरें करूं तुका येतन बा. बाय, तुजें नांव? म्हजें नांव बनीस फेर्नांडीस. खूब बरें दिसता आयच्या कार्यावळींत येवकार तुका. तेच भशेन तूं तियात्रांनी न्हेसता? हय, हांवें एक्टींग करपाक स्टार्ट केलोलें 2017. हांव म्हाका जे ट्युशनान वयतालें, सो थिंगा सावन एक्टींग स्टार्ट जालां. म्हाका जायत्यो ऑपॉर्च्युनिटीज दिल्यो, थिंगा सावन तियात्रान एक्टींग केलां. सद्याक हांवें 2 तियात्र नाचलां आनी उरलेले यूट्यूब विडियोज ना जाल्यार हेड तियात्र तेलें केलां. वय, 2 तियात्र न्हेसलां म्हणटोच नांवा उगडास आसतलो? हय, म्हाका दोनी तियात्राची उगडास आसा. सो लास्ट इयर आमी तियात्र केला, तेजें नांव नितीक दोळेना. तो बरयलोलो जो दे परोडा तेणें. आनीक 2018 काय 19 एक तियात्र केलोलो, तो बरयलोलो एंटनी दे बेतालबाती. ताजें नांव हेंच आमचें फुडाराचें घर. तर तुका कसली भुमिका पडली? हांवें सद्या कॉमेडीच केल्या आनी हांव कॉमेडीच कोत्ता. म्हणजे तियात्र तूं पयलोच न्हेसला तेन्ना तुजे थोडे अनुभव, म्हणजे तुका कितें दिसलें, कितें भोगलें? पयलोच तियात्र म्हणजे तेज्या पयलीं हांवें यूट्यूब हितून विडियोजान एक्टींग केलोलें. हांवें एक यूट्यूब चॅनल आहलो पयलो, लुंडेन्स म्हणलोलो, तितून सावन हांवें एक्टींग स्टार्ट केलोलें. सो तेजे सावन तो तियात्र कॉमेडी केली, तितून कांय जावंकता, कित्याक तितून कॉमेडी आनी ते यूट्यूब चॅनलान कॉमेडीच कोत्तालें. पूण खरेंच एक्टींग करूंक लोकां मुखार उबें रावंक बरें दिसता? हय, पयलें स्टेजीर भायर आसतना नर्वस जाता, बट द मुमेंट भितर सोदता तें कांय जायना. त्या लोकूय चड दिश्टी पडना तितून, ते बट कॉन्फिडन्स येता स्टेजीर एक्टींग करतना. पूण लोकांनी ताळयो मारल्या उपरांत ताळयो वता तेन्ना ते आनी मोटिवेशन मेळटा, तेन्नाच मागीर ते आनी बरें दिसता एप्रिशिएट करता तेन्ना. आनी तियात्र काबार जाल्या उपरांत कोणें तरी म्हणलां बाय बरें जालें? हय, जायतो लोक म्हणटा. पयलो आमचो मार्क सिल्वा, तोच येवन आमकां सगळ्याक पयलो एप्रिशिएट करता. तो फर्स्ट येता, मागीर मामा दाडा म्हजी ती येताय, आनी जायतो लोकूय येता. मामा दाडाचें नांव सांगचें ना? म्हज्या मामा दाडाचें नांव सेबेस्तियान फेर्नांडीस आनी म्हज्या मामीचें नांव लिडिया पेरेरा. खंय रावतात गोंयांत? आमी गोंयां आगापूर रावतात. आगापूर एक धाकटोच गांव फोंड्या थिंगा. ओके, परत वेळ आसा जाल्यार उलोवचें. पूण जीं आयज जायतीं तरणाटीं तियात्राक फुडें सरोंक भितात जावं थोडीं तियात्रांनी येतात, तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता? सांगपा म्हणल्यार कांय ना. सोगलें सांगपाचें म्हणल्यार कितेंय कोत्ता तितून तुजो हार्डवर्क दिवपा जायो, आनी हार्डवर्क दिता म्हणटगीर ते तुका कॉन्फिडन्स बी ते सोगलें मागीर बिल्ड अप जाता. देव बरें करूं. बाबा, तुजें नांव? किंग्स रॉड्रिगीस. तूं गोंयांत खंय रावता? पिलार. आनीक UK? सावथ. हय, तूं तियात्रांनी जावं खेळांनी जावं धाकट्या प्लेयांनी केन्ना न्हेसोंक लागलो? लास्ट इयर. तुका कसली भुमिका पडली? कसल्या तियात्रांनी न्हेसला? एक तियात्र नितीक दोळेना. तितून कसली भुमिका केली? सिरियस. म्हणजे कसलो रोल करतालो तूं? म्हणजे तूं
युथांक पिड्यार कोत्तालो काय युथांक बरेपण कितें तरी सांगतालो? युथा कितें बरेंपण. युथांक बरेपण म्हणजे ही तुवें पयलीच भुमिका केली, पयलेच फावटी तूं न्हेसला, तेच्या उपरांत आनी केन्ना तरी तुका न्हेसोंक चान्स पडला? हय. खंयच्या तियात्रान न्हेसला? एक तियात्र चीत अस्तुरे. कांतार म्हणटालो? ना. कितें रोल, सिरियस रोल. सिरियस रोल करतालो. तुजे बरोबर आनी कोण कोण आसले? आनी दुसरी भुरगीं. हांव आनी एक चेडूं. दोगां जाणां? लास्ट इयर नो चीत अस्तुरे. हय. सो हांव आनी एक चेडूं. हय. ताचें नांव कितें? रायसा. तें तुज्या बरोबर न्हेसतालें. म्हणजे हो प्रोग्राम खंय जालो? हॉन्सलो मार्केट प्लेस. मार्केट प्लेस. तुका केन्ना तरी दिसता की आनिकूय तूं न्हेसचो काय तितल्यानूच काबार? आनी न्हेसतलो दिसता. तुजी मामी डॅडी तुका स्टेजीर पयल्या उपरांत कितें म्हणटाली? मुगे चेडो थिंगा एक्टींग कोत म्हूण. खुशाल? हय. तुका दुसरे तुजे बरोबरचे जे भुरगे आसात तांकां तुवें केन्ना तरी म्हणलां आपल्या बरोबर न्हेसात जावं बरोबर आमी तियात्र करुया? ना. ना? म्हणजे ते येवंक नाकात, तूंच नाचपाचो? ओके. तर आतां ह्या फुडें समज कोणेंय तुका आपयलो, खेरीतपणी म्हाका आपयलो जावं सेबीन आपयलो जाल्यार तूं? हय वयतलो. वयतलो. आनीक तातूंत तुका समज तुवें केन्ना तरी कॉमेडी केल्या? ना. आनीक पयलीं तेच्या पयलीं आनी केन्नाच करूंक ना? पूण उमेद आयल्या? हय. ओके. थँक्यू. बाबा तुजें नांव? ओरिक्सन फर्नांडीस. तर आमी म्हाका लागीं उलयल्यात, म्हाका म्हणटालो आमचे बाराबोर वावुरपी जायते जाण आसात. म्हणटच तुवें म्हाका कसो सांगात दिलो? पयलें म्हणल्यार हांव पयलीं म्हाका वळखूना आहलो. म्हजी मामी म्हाका वळखताली. एक दीस हांव आनी मामी चर्चेक येयली आनी तेन्ना म्हाका एज अ यूथ लिडर आहलो. सो म्हाका म्हाजे बलेन येयलो आनी म्हणूंक लागलो युथाक जॉयन जावं. आनी फ्रॉम तेन्नसून मागीर हांव म्हाका जाणा. आतां तुजे मामी डॅडी म्हाका वळखताली म्हणटच तांकां म्हाका कितें वावर कोत्ता तो आवडटालो? हय. घरा कडेन सदांच म्हाकाची कात्र पळयताली युट्यूबार अशी येताली. सो म्हाका डॅडी म्हणटालो ओ म्हाका कात्र आयकया बरी दिसतात. आनी हय. आनीक तुवें ताच्या सांगाताक कसलो वावर केलो? ताच्या सांगाताक म्हाका व्हडलो भाव आसो. तो म्हाका प्लेयी बी घालूंक लागलो हिंगा. मागीर तो म्हणूंक लागलो तूं तियात्र नाच. तियात्र नाचपाक म्हाका मेळोंक ना. नितीक दोडेना तियात्र नाच म्हणलो पूण म्हाका मेळोंक ना एग्जामी लागून. सो आर्ट सायमनान फिल्म गायली आतांत आनी म्हाका म्हणूंक लागलो एक रोल आहा तूं कोत्तलो. मागीर तेन्नसून हांव नाचूंक लागलो. सायमन गोन्साल्वीस. हय. आतां तूं ह्या युकेच्या देशांत कितलीं वर्सां जालीं आसा? सद्याक 4 वर्सां जालीं. 5 वर्स चलता. पयलीं तूं गोंयांत शिकतालो? हय. गोंयांत खंयचे सुवातेर खंय घर तुमचें? आमचें घर साळोरे आगोंदा आनी काणकोणा शारांत सेंट एन्स इन्स्टिट्यूशनाक शिकतालो. म्हणटच आतां तूं युकेच्या ह्या शारांत पावला, म्हणजे युकेच्या देशांत पावला. गोंया आनीक युके हांचे मदें कितें तरी फरक तुका जाणवता? गोंया म्हणल्यार गोंया लायक ओपन प्लेस अशी लायक इफ आमकां भायर बी वचूंक जाय जाल्यार आमच्यान वचूं जाता. हिंगाय म्हूण वचूंक जाता पूण जायती वायट तरेची रस्ते आसतात. लायक हिंगा भुरगे रोखडेच वायट तायड्यान पडटात अशें म्हाका दिसता. आनी गोंयान म्हूण तूं मार बी पडटा लायक वायट रस्त्यार गेल्यार पूण हिंगा तशें ना. सो हिंगा कंप्लिटली एक डिफरंट एटमॉस्फियर असो. म्हणजे तुजो जिवीत जावं तूं वायट हितूंतल्यान तुकाच साल्वार करपाची गरज आसा. हय. आनीक तुजे नदरेंतल्यान जे भुरगे वायट वाटेन गेल्यात तें तुका मान्य ना?
म्हणजे तुका जें कितें वायट जाता ताचेर तूं निशेध मारता म्हणजे तें तुका वायट करूंक नाका. हय कित्याक हिंगा एक पाट तूं वायट तायण्यान गेलो जाल्यार तूं सारको सकूल पडटा आनी मागीर त्रास लागता तुका भायर येवपा तितूंतले. सो हय म्हणजे आतां ह्या फुडें जे भाशेन माक मांडून हाडटा ते भाशेन ह्यो कार्यावळी फुडें व्हरूंक तुजो ताका आदार आसतलो. हय आतांत आमी एक असोसिएशन केलां यूथ गोवन असोसिएशन आनी हांव PRO तितूंत. सो माक म्हणूंक लागलो आमी असोसिएशन ओपन करुया की भुरग्यांकूय न्हू पूण तेमची पेरंट्सांकूय हेल्प जातली की इफ तुका फॉर्म भरूंक जाय ओ मेंटरींग समोज भुरगे पेरंट्स आयकोनात जाल्यार आमी या समजोया तेमकां सारके रस्त्यार हाडपा हेल्प करुया आनी हय. म्हणजे ह्यो भुरग्यांक लागीं हाडटलो जाल्यार ह्यो सांस्कृतीक कार्यावळी कल्चरल एक्टिविटी उद्देशीन तांकां लागीं हाडूंक जाता. हय जाता. आतांत आमी लायक डिफरंट एसोसिएशना कडेन उलोवपा लागले कोलॅब करपा लागले की कितें आमच्यान करूं जाता बिल्ड. सो गोवन कलिनरी ग्रूप एक कडेन आमी उलोवताले आनी मागीर तितूंतलो एक म्हणूंक लागलो गोवा वर्ल्ड गोवा डे. हितून आमच्यांनी जायती इव्हेंट्स घालूं जाता की आमच्यांनी यूथ हाडूं जाता आनी की मोटिवेट करून तांकां इनवॉल्व करूंक जाता. हय बेसिकली. देव बरें करूं. देव बरें करूं. बाबा तुजें नांव? म्हजें नांव स्लिडन कार्डोजो. तूं गोंयांत खंय रावतालो? हांव गोंयां काणकोण. हय. आनीक हांगासर सावथ हॉल. सावथ हॉल. म्हणटच ह्या कल्चरल एक्टिविटीनी तूं कसो पावलो? हांव कल्चरल एक्टिविटी म्हाज्या मामान गेलें म्हाका. मामान सांगलें म्हाका वच म्हूण मागीर हांव थिंगा पावलो. आनीक कोण तुका गायड कोत्ता? म्हाका गायड मोस्टली मार्क कोत्ता, मार्क सिल्वा. तोच म्हाका गायड कोत्ता चड असो. आयज पासून तुवें कसल्यो कल्चरल एक्टिविटी केल्यात? हांवें सद्या एक दोन प्ले केलाय. एक पॅशन ऑफ क्रायस्ट आनी एक क्रिसमसाची प्ले. हय. तितून तुका दिसलें की आपण कितें तरी करूंक? हय तशें करून दिसलें ना म्हणना कितें तरी लायक मुखार फुडारा कितें करपा पावता म्हूण. हय. आनीक आतां ह्या गांवांत जायते तियात्र जातात. तूं केन्ना तरी वेता? तशें करून हय हांव वयता. कूज म्हागे दाडा बीन सांगता म्हाका वच म्हूण तेज्या बारा बी वचपा पडटा म्हाका केन्नाय. सो हांव वयता केन्नाय. हय. म्हणजे हे तियात्र बी पळयल्या उपरांत तुका कितें तरी फायदो जाता असो दिसता? आय मीन तशें करून जाता ना म्हणना. कूज तुका लायक कॉन्फिडन्स बी येता लायक तुकाय करपा जाय लोक तुकाय चोवपा जाय बीन म्हूण. लायक सगळे लोक बी चोयता न्हू तुका. सो लायक तुका दिसता लायक लोकांना आपण आमी चोयलेले जाय म्हूण. शिकता आसतना ही एक स्पेशल एक्टिविटी शी. सारकें. आनीक ह्या एक्टिविटींतल्यान जेन्ना तूं एक्टिविटी करता तेन्ना तुजी मायंड प्रॅक्टिसेक लागून मातशें डायवर्ट जाता. वायट कितें येता तें पयस वेता अशें कितें तरी? म्हणल्यार लायक अशें करून तूं म्हणपा सोदता लायक तुका प्रॅक्टीस बी वचपानात म्हूण? ना ह्यो प्रॅक्टीसो जेन्ना करता आनीक तुजे तकलेन आनी कितें आसता त्यो तूं सोडून दिता आनी प्रॅक्टिसेक येता. हय सारकें. हय सारकें. आनी एक फावटी तुका प्रॅक्टीस कॉमेस केल्या उपरांत कोणेंय कितें सांगलें जाल्यार तूं आयकोन घेना? ना तशें आयकूंक घेना. ना. म्हणटच हातूंतल्यान जायतें बरेंपण मेळटा. सारकें. तर ह्यो एक्टिविटीनी तुका असोच मुखार वचोन सो दिसता काय फूल स्टॉप? हय हांव वयतलो मुखार सद्या केलाय लायक स्टार्ट वचपा बीन तशें करून वयता. बाबा तुजें नांव? मॉक मोंतेरो. तूं म्हाकाच्या बरोबर कसलें काम करता? म्हाका बरोबर एडिटींग काम करता चडशें. व्हिडिओ एडिटींग. म्हणटच म्हाकान जायतीं चलचित्रां जावं कांतारां जायतीं कितें केलां न्हू? हय. आतां कितलो तेंप जालो तूं हें एडिटींग करता? लास्ट इयर स्टार्ट केलो हांवें. सो आजुनूय कंटिन्यू करता. तुका तेणें केन्नाच एक्टींग कर म्हणोंक ना? तेणी सांगलोलें कर म्हणून पण म्हाका तितली इंट्रस्ट ना एक्टींग. सो पूण तूं जेन्ना ते एक ड्रामा तयार करतात जावं ड्रामा सादर करतात तेन्ना तुजो वावर रेकॉर्डींग करपाचो?
रिकॉर्डिंग करपा आनी मागीर एडिट सो करपा मागीर. म्हणटच तूं आसता. हय हांव आसता. आनीक तुवें केन्ना तरी म्हाका अमकेच भाशेन सजेशन अमकेच भाशेन जावंक जाय अशें केन्ना तरी सांगलां? म्हाका तितली खबर ना लायक एक्टींग वायज कित चलता तें सो केन्नाय तितलें हें करूं ना. पूण ही बाकीचीं भुरगीं जीं एक्टींग करतात तें तुका आवडटा? हय. तूं केन्ना तरी तियात्र पळोवंक येता? केन्नाच वयता चोवपाक आनी हय. देव बरें करूं. तुका ह्या सावथ हॉलान जावं हॉन्सलो हांगासर कार्नवालाच्यो पार्टी जाल्यात म्हण आयकलां. हय जाल्या हालींच फेब्रुवारीन एक जालोली हॉन्सलो तितून हांवें कॉमेडी रोल केलोलो. आनीक तूं कांतारांय म्हणटा? हय कांतरां म्हणल्यार हें हय. आमच्या ऑडियन्साक खंयच्याय एका कांताराच्यो 4 वळी. हय हांव तुका आमचे हेड तियात्रान एक कॉमेडी कांतार म्हणलोलें तें म्हणटा. नांव मोजें जोकीन पूण लोक मोगान म्हणटा जॉकी कसलेंच म्हाका विसना न्हिदेन मात घेवता हॉकी जायते वादीव चेडे म्हाका खाव सोदतात चिकी कोणाकू चावकेर कोन्ना ताची सोट जाता पोकी कोन्ना जाल्यार तुजें पोट कशें बोन्ना तुज्या तोंडाची चालाकी चलोत तो रुपाशी कोण बोन्ना सोगल्यांकूच बसकटे कशें फुलोयता म्हाका नांव कोणूच म्हणना फुल फुसता फोजण्यार कोपऱ्याक कुस्तारू कोट्टा सान्ना. वा 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 वा. खरेंच म्हाका दिसता लोकांकूय जायतें आवडलें. जायतो लोक जालोलो हॉन्सलो जायत जाणांनी एप्रिशिएट केलें. म्हाका खरेंच तुजे बरोबर भुरगे आसात तांकां तुवें वेगवेगळ्यो भुमिका दिल्यात. कारण आमी जायते फावटी म्हणटात की पड्डे ना जाल्यार तियात्र जायना, संगीत ना जाल्यार तियात्र जायना, लायट्स ना जाल्यार तियात्र जायना. तेच भशेन तुजें रेकॉर्डींग करूंक पासून तुवें मनीस तयार केला म्हणटच हो एडिशनल मनीस ह्या फुडें तियात्रांनी लोकांक वापरचो पडटलो असो म्हाका दिसता. हय. सो आमी कितें करता सगळे डिपार्टमेंट जे तियात्रान आतां डिपार्टमेंट आसा धाकटे धाकटे डिपार्टमेंट ते सगळे डिपार्टमेंटान हांव भुरग्यांक तयार करता. सो आतां थंय पयला एडिटर्स बीन आसता आनी एकलोय एडिटर आहा आमचो तो आमचो वायस चेअरपर्सन यूथ गोवन एसोसिएशनाचो तोय एडिटींग करता. आनी ह्या सायमन गॉन्साल्विसाच्या मुवीन जे एडिटींग केलां तें तेणेंच केलां. सो अशे जायते अशे कलाकार आनी जायते म्युझिशियन्स आमी तयार केला. आतां सेट डिजायन कोण करता? सेट डिजायन म्हणल्यार आमची भुरगींच करता. आतां पड्डे पयले तियात्रान आमचे पड्डे आमच्या भुरग्यांनीच केल्ले. हिंगात ह्याच हॉलान बसोन तांणी पेंटींग केल्ले पड्ड्यांचें. तूं एक बरो कलाकार म्हणटच ह्या खिणांत आमी आशेतात की तुजो एक खंयचोय डायलॉग आमच्या ऑडियन्सा मुखार. बरें. वो आजुनी शॉर्ट फिल्म रिलीज जावंक ना बट हांव म्हणटा त्या हितूंतलो हांव पाय जाता त्या तियात्रान सॉरी त्या शॉर्ट फिल्मान. आनी अशें भाय आमच्या भितर आसलेलो जीव तो आमचो तो आमकां दिश्टी पडना आनी देखून आमी ताजो बरो करून कुयदाद घेवंक जाय. सो वा 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 वा. आतां तुवें तुज्या पेनांतल्यान कितें कितें लिखाण केलां? हांव चडसो आतां बरोवपाक वचना. पयलीं हांव प्लेज बरयतालो भुरग्यांक आनी युट्यूबाचेर धाकटे धाकटे प्लेज आसताय पळय कॉमेडी प्ले त्यो बरयतालो आनी भुरग्यांक घालतालो. तियात्र म्हणटा तें आजुनूय बरोवंक ना बट शॉर्ट फिल्म्स आनी धाकटे धाकटे कॉमेडी त्यो बरयला. आनी म्हाका ग्रिना पेरेरान बरी संदी दिल्ली ताच्या तियात्रान ताज्या म्युजिकल शोवान कॉमेडी घालपाक. सो हांवें भुरग्यांक घालून कॉमेडी एक बरयलेली. सो तशेंच. आनी आतां गरज पडटा तेन्ना ज्यो ह्या इगोर्जेच्या वावरांत मिसळ जाता आसतना तुका थोडे भोव प्ले करूंक पडटात जी नाटकुलीं ती कोण बरयता?
ती चडशीं हांव बरयतां आनी मागीर भुरग्यांक चडशें हांव भुरग्यांक घेवन बसना कित्याक म्हाका जाय हांवूच न्हू पूण भुरगीं शिकलेलीं बरोवपाक कितें प्ले बरयता जाल्यार सो भुरग्यांक घेवन हांव बरयतां. अशीं कोण तरी भुरगीं आतां तुवें तांकां ऑलरेडी मेवला ऑलिक्सन म्हाजे बरें बसता. आतां पॅशन ऑफ क्रायस्ट केलो तेन्ना आमी दोगांयनी बसोन बरयलां आनी माकूय एक पाटी आयडिया दिता आमकां आनी म्युजीक घालपाक एक प्ले बरयलो म्हण जायना आनी केलोय म्हण जायना सावंड इफेक्ट्स बरे आसपा जाय सो सगळे सावंड इफेक्ट्स आनी युट्यूबाचेर तुमकां पळोवपाक मेवतले पॅशन प्ले तो सगळें जेजू सारको वयर चडटा सो दाखयलेलो आमी. आयज तुमी जायत्या सुवातींनी वावुरतात तियात्रांनी वावुरतात सांस्कृतीक मळार वावुरतात म्हणटच ह्या युकेच्या देशांत तुमकां कितें तरी बरेंपण आयलां? हय जायतें येयलां कित्याक युकेक चड ऑपॉर्च्युनिटीज आहाय कम्पेर्ड टू गोवा जायतें आहा कित्याक हिंगा चड ऑपॉर्च्युनिटीज आहाय आनी गोंया आमी गेल्यार लायक पॉलिटिक्स चड म्हणपाक जाता. खूब बरें दिसता कारण ह्या ग्रुपान आयज तांकां जायतें कुस्तार पडटा कारण शिकता आसतना सगळें इंग्लिशीनूच शिकतात तरी आसतना ताणें आपल्या काळजांत थोडो भोव कोंकणीचो मोग आपणायला. फुडाराक म्हाका दिसता हो तांचो मोग हाचो व्हडलो रूख जातलो आनी तांकां फायद्याक पडटलो. म्हजे बरोबर ऑलिक्सन आसा. बाबा तुवें कसले तरी डायलॉग केन्ना तरी मारल्याच आसतले आसा कितें तरी उगडास? हय आतांच एक फिल्म येतली नेक्स्ट मंथाक सायमन गोन्साल्वीस जाली तितूंतले एक डायलॉग मारता डॉक्टर म्हजोय डॅडी बरो ना न्हू तो हॉस्पिटलान पावतोच ताका बेगूनय तपास. आतां हें चलचित्र म्हणजे शॉर्ट फिल्म ही भुमिका तुका मेवल्या उपरांत तूं काळजा मनान खुशाल जालो? हय जिवा बरें दिसलें कित्याक केन्ना कोंकणी फिल्म वो तियात्र केन्ना नाचूं ना. सायमन गोन्साल्वीस जालो फर्स्ट फिल्म कोत्ता कोंकणीन. ओके ओके म्हणटच तुका म्हाका दिसता तुका गोंयांकूय तूं कोंकणी उलोवंक फाटीं सोदतालो? हय गोंयांकूय केन्ना करूं ना कांय कोंकणीन. आनी आतां UK आयल्या उपरांत तूं कोंकणी? हय UK आयलें म्हणटकीर एक डिफरंट एक्सपिरियन्स कशें की सदांच इंग्लीश जाता मागीर केन्नाय कोंकणी करूं लागल्यार कोंकणी तियात्र नाचूं मेळटात. एक खरेंच खूब बरें दिसता कारण ह्या पंगडा वांगडा थोडे भोव आमी भासाभास केले तांचो विचार तुमचे मेरेन आमी हाडलो. सेबीच आतांच आमचे बरोबर आसलो कांय कारणाक लागून ताका हांगासरलो वेचचो पडलो तरी आसतना तुमी थोडे भोव तांकां आयकोन घेतलें तांकां समजून घेतलें. खिरीतपणी तुमकां सगळ्यांक काळजाचे खोलायेकतान चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. आनीक आयची ही माणकामोतें कार्यावळ ह्या ग्रुपा सांगाताक सावथ हॉल UK हांगासर हांव रावन सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनीक आदेवस. काय बरेलो बांगडो म्हाका मायन दिलेलो कोण रे मेल्यान त्याचो दोळो फोडिल्लो. आयलो गो कचरोवालो आयलो. आगो बेगीन कर तो कचरोवालो आयलो. तूं आनी कितें गो मागीर म्हाज्या नांवान बोवाळ मारतले. यो बेगीन यो. धरलो कितें आनी तो म्हजेर बेजार जाता म्हाका लज जाता आनी ह्या वोल्या कचऱ्यान प्लास्टीक पोती घालप. आगो पण ओली जाता मगो ती पळय हात लावन पळय. शी केन्ना अक्कल येतली रे तुका? ही पळय ही भाजयेची ही नुस्त्याची आनी ही बाकीच्या सामानाची पूण ना तुका जाय ती प्लास्टिकूच. नागरीक म्हणून आमची कितें जबाबदारी आसा काय ना? एकटो सरकार कांयच करूंक शकना आनी कचऱ्याच्या बाबतींत तर नाच ना.
म्हणजे कितें करप तर आमी? अरे कचरो कितलेशेच प्रकारचो असता 7 ते 8 प्रकार. वखदांचो वेगळो कचरो, काचेचो वेगळो कचरो, इलेक्ट्रिकचो वेगळो कचरो. तरी सरकार दोनूच सांगता, वलो आणि सुको, आणि तरी तुझे कडेन ते जायना. दारांनी कचरो व्हरपाक येवन सुद्धा गटारांनी, रस्त्याच्या कुशीक कचऱ्याचे ढिगारेच मरे. आणि हो कचरो कोण करता? आमीच मरे. मागीर म्हाका सांग, हातून सरकार कितें करतलो? सारकें तुजें, चुकता आमचेंच. अरे सावंत सरकारान कचरो जाग्यार घालपाक कितलेशेच प्रकल्प उबे केल्यात. सालिगांव, कुणय, पिसुल्ल्या आणि हेर जाग्यार कितलेशेच नवे प्रकल्प नेटान चालू आसात. सरकार आपले काम आपले परीन पुराय जोर लावन करता, पूण गरज आसा आमी जबाबदार जावपाची. कितें? नव्या तमाचे सेरतुतराचे हे आमचे सरकार. सावंताच्या खाला सपना जाता साकार. गोंयाचो फुल्लारे फुडार, खोशया सारे गोंयकार. आता ओल्यान ओलो आणि सुक्यान सुको. गोंयान उरलो ना कचऱ्याचो धोको. आता भिवपाची गरज ना. दरेक गोंयकाराचो आधार डॉ. प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार.